त्यांच्या 1052 किती ऍप्लिकेशन आशिल्ली तातूंतले आमी सांगले की 200 एखादे वेळेस प्रत्येक पंचायत सदस्यान आपल्याक 3 सांगल्यार 4 हाडले आसतली काय भिनाका जर ती 200ची 300 जाल्यार आमी ते करतले वास्तवीक आमचे कडेन जर फंड आसा तो पयले जर जाय प्रत्येक आमदाराक आमकां 25 मेळटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट केल्यार पूण आयज म्हाका उमेद जाता की ज्या रितीन तांचें काम चल्लेलें आसा आमी अशा चडशे लोकांक जो ग्रामीण भाग आसा ह्या भागां भितर चडांत चड लोकांक ही मदत जाय पडटा आमची टेरासाची घरां नात आनी ह्या लोकांक आज खंय तरी गंडी लागली आसा भुरगे शिकता आसतना खंय तरी प्रॉब्लेम जाता फ्लोर बरोबर ना अशा पद्धतीच्या घरां भितर पयली आमी म्हणटात की तो अटल महल न्ही हो अटल आसरा आमचे 3 तरेच्यो स्किमी आसात एक म्हणजे नवीन घर बांदपा खातीर दुसरी गजाल आसा त्याच घर मोडून परत पूर्ण घर दुरुस्त करपा खातीर आनी तिसरे जे आसा ते तात्पुरते आमकां दिवपा खातीर त्यो पयल्यो 2 स्किमी आसा तातूंत भितर 3-3 लाख रुपया आसा आमी व्हडले न्ही आमकां पावपाक जाय खूब हजार लोकां कडेन तर व्हडले अमावंट आमकां एकट्याक दिवन सोंपोवपाचो ना पण म्हणून आमी पयले ह्या कॅम्पान भितर कितें घेतले आसा त्यो पयली 2 स्किमी घेतले ना कारण त्या स्किमीन भितर तुमच्या स्वताची प्रॉपर्टी जाय पडटा तुमकां टीसीपींतल्यान ते हे करचें पडटा प्लॅन अप्रूव करचे पडटा कन्वर्शन करचें पडटा सगळं घेवचें पडटा हे सगळें कटकटी आसा आमकां सर्वसामान्याक कितें जाय की म्हजें घर आसा तें ताचेर पत्रे येवपाक जाय ताचें फ्लोरिंग जावपाक जाय कितें करपाक जाय म्हणून हांव इतकेंच मागता की बाकीच्या स्टेजी वेले मातशे फायनान्शियली सावंड आसा तांकांय आमी स्कीम पावोया पूण दुसऱ्या स्टेजीन पावोया दुसऱ्या फेजीन पावोया आनी त्या खातीर हांव आमच्या सगळे ऑफिसर्स हांगा जमले आसात तांचे कडेन एक विनंती करता हांव मुद्दाम जावन सगळे कॅम्पांनी विजीट करता इतक्या खातीरच ऑफिसरांक एक भंय आसता की आमी स्कीम केल्ली एक आसा आनी तातूंत भितर ऐन वेळार आमी मॉडिफिकेशन करतात आतां आमचे जे सामान्य जनरल कॅटेगरीच्या लोकांक जर ही स्कीम घेतली तर जाय ईडब्ल्यूएस म्हणून सरकारान डिक्लेअर केले आतां ईडब्ल्यूएस काडपाक गेले तर जाय तुमकां खबर आसा हातूंतले 10,000 लोक पसून क्वॉलिफाय जावचे ना म्हणूनच आमी कितें केलें की ईडब्ल्यूएसच्या बदलाक हांव ऑफिसरांकय सांगता आनी जनतेकय सांगता ईडब्ल्यूएसच्या बदल्याक आमी एक एफिडेविट सायन करतले ते आमचे मामलेदार सायन मारतले आमी एखाद्या वेळी आमच्या सरकारी जागेन भितर आसा जर जाय किंवा आफ्रापेक आसतलो किंवा बाकीचे कितें आसतले ह्या सगळ्या गजाली कम्युनिदाद आसतली सोशेदाद आसतली ह्या हातूंत भितर आशिल्ले ओनरशीप डॉक्युमेंट मागतात ते मागपाचे ना जर ते घर 30 वर्सां आमचे जर सरपंच आसतले किंवा आमचे सेक्रेटरी आसा ताणें एक दिवपाचें की हांव ह्या मनशाक वळखता 30 वर्सां तो ह्या हाजेर रावता ह्या घरांत रावता आनी ताचे कडेन घराचे जे हाऊस टॅक्स भरले रिसीट आसा कळ्ळें न्ही तो आसा जाल्यार ताका खंयच्या कोणाच्या भाटांत रावता ते नाका भाटकाराचे आसल्यार भाटकाराची एनओसी नाका तांकां घर रिपेर करपाक तुमी दिवपाक जाय दुसरे गजाल आसा की आमी पयलीं 50,000 इन्कम आशिल्ले की 50,000च्या सकयल आसा ताका ते मेळटाले ते आतां आमी रेंज करून 1.5 लाख पर्यंत व्हेल्ले आसा 3 लाखाच्या सकयल जे इन्कम आसा तांकां सगळ्यांक मेळटले सो आमचे जे पंचायतीचे सेक्रेटरी आसा ते फुटपट्टी घेवन पळयनाकात 3 लाख आसा 3.5 लाख 5,000 आसा हे पळयनाकात आमकां माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलें की सुटावे फक्त तिचेच प्रॉब्लेम ना हे जर प्रॉब्लेम रिसॉल्व केले तर जाय संपूर्ण गोंयाक ताचो फायदो जातलो म्हणून मागीर आमी ते हे सगळे आमच्या 50 वेल्यान इन्कम 3 लाखाचेर व्हेले ईडब्ल्यूएसचे आमी 30 वर्सांचे ताचे हे करून दिले भाटकाराची एनओसी नाका अशा पद्दतीन केल्ली आसा आतां एखाद्या वेळेस नांवान भितर फरक आसता केन्ना केन्ना लग्न जाले नंतर नांव केन्ना केन्ना स्पेलिंग मिस्टेक हांव सांगता की तात्काळ तुमी दिवन उडयात आयज कॅम्प लावपाचो हेतू इतकोच की आमकां पंचायतींतल्यान सरपंच आसा पंचायत सदस्य आसा सेक्रेटरी आसा बीडीओ आसा जॉयंट मामलेदार आसा डेप्युटी कलेक्टर आसा ह्या सही जाणांच्यो एकाच हाजेर फॉर्माचेर सायनी मारपाच्यो आसा अर्दवर भितर सही सिग्नेचर घेतल्यो आनी तुमकां आयच्या दिसा भितर हांगा सगळे मोकळे करून ही फायल कंप्लीट करूंक जाता थोडे ऑफिसर फाल्यां बसून ह्या कॅम्पाक आयल्या तितके लोकांक टोकन दिल्यात ते कंप्लीट करपाकच जाय तुमी कसो वचना की आयज कंप्लीट जालो ना म्हणून कंप्लीट जाले ना त्या मनशाची आमी फायली आपयतली म्हाका मातशे ऑफिसरांनी सपोर्ट करात आनी तुमकां हे सँक्शन लेटर आसा ते आमी 10 दिसां भितर किंवा चडांत चड 15 दिसां भितर म्हणजेच आमी जुनाच्या 10 तारखेच्या पयलीं किंवा 15 तारखेच्या पयलीं निश्चितपणान सँक्शन लेटर आनी पयलो हप्तो जो आसा 75,000 तो तुमच्या खात्याचेर जमा जातलो घरान भितर भुरगो आसा तो म्हणटा
दिलो नाजाल्यार सुसायड करता आनी कोणाक कसली गरज आसा त्या पयलीं ह्यो गरजो करपाक गेले जर जाय तुमचे छप्पर दुरुस्त जावचे ना आणि परत एक फावटी हांव सांगता आणि तो निर्माणीचो इशारा जर घर दुरुस्त झाले ना जर जाय परत एक फावटी आमच्या मनीस इन्स्पेक्शनाक येतले आणि तुवें खंय दुरुस्त केले ना जर जाय ते 75,000 रिकवर जातले सरकाराची योजना आसा घर बांदपा खातीर चल्याक मोटरसायकल घेवन येवपा खातीर न्ही आनी त्या खातीरच मागता की घर दुरुस्त जावनी परत एक फावटी घर मोडला म्हणून परत एक फावटी बाबा कडेन लाय लागपाची गरज ना जाय त्या कामां वचात कोणाक भेल्याक पयर कितें जाय जर जाय जाल्यार वचात म्हणूनच आमकां अनुभव असो आसा की 50% लोक आतापर्यंत बेनिफिशरी जाल्ले आसात इतके वर्सां तांणी सेकंड हप्तो घेतलोच ना कारण त्या हप्त्याचे पयलीं 75 दिल्ले ते युटिलायझेशन सर्टिफिकेट तांकां दिवची पडटा युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिले नंतरच तुमकां दुसरे 75,000 जातात सपोजींग तुमी 8 दिसां भितर युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिली की पत्रे हाडले किंवा फर्निश करपा खातीर टायल्स हाडले आणि ती बिलां तुमी 75,000ची सबमीट केली दुसरे एक महिन्या भितर तुमकां दुसरे 75,000 मेळटले म्हणजे ह्या 2 महिन्या भितर 75 1.5 लाख दिवपाची जबाबदारी माझी प्रोवायडेड तुम्ही हे कंप्लीट करा त्या महिलेपर्यंत ह्यो सेवा पावपाक जाय आमचे कार्यकर्ते फी वतले तिथे एक किंवा तुम्ही सोडले ना या पद्धतीचे सरकार आसा ग्रामोदय तत्वाचे म्हणजे गावांत भितर एक साळगिरी म्हणून गाव आसा तो कर्नाटकाच्या बॉर्डरीर आसा त्या गावांत वचून आमची योजना पावपाक जाय सर्वोदय म्हणजेच जो दुखी आसा पीडित आसा गरीब आसा श्रीमंत आसा गोरा आसा काळो आसा बाकी खंयच्याय जातीचो आसा या सर्वांपर्यंत आमची ही स्कीम पावपाक जाय आमी एक नवी स्कीम काडली आसा तुमकां सगळ्यांक सांगता एखादे खंयचोय पेशंट आमचो जेन्ना जीएमसी वता किंवा आमच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत वता खंयच्याय हॉस्पिटलांत त्या वेळार आमकां सांगलें वता की हो कॅन्सर आसा किंवा अत्यंत दुर्धर असो आजार आसा आखानी रिकवरी ना आता तुम्ही त्या पेशंटाक घरा व्हरात कितें जाता तें बरें वायट घरा जावनी मागीर आमी प्रेशरार येतात ताका ड्रिप्स कोण लायतलो ताका पॅम्पर्स कोण बदलतलो ताचे वाल्यो कोण लायतलो प्रेशर येता काय ना घरा कडेन कितें करतले वेवस्था ना वाळपय सारख्या पिसुल्ल्या गांवांत भितर एका पेशंटाक घरा धाडले तर जाय ताणें कितें करपाचें म्हणून आमी एक पेलिटिव्ह केअर म्हणून आमी एक स्कीम काडिल्ली आसा अशे जे पेशंट आसात त्या पेशंटाची जबाबदारी दिवपा खातीर कांय हॉस्पिटलां नॉमिनेट केल्ली आसात अटल आसराच्या लाभार्थी घेवन आयिल्ले आसात तशेंच ते दिव्यांगाक घेवन आयले जर जाय तांकां एखादे वेळ ट्रायसायकल जाय पडटली हियरिंग एड्स जाय पडटल्यो किंवा तांकां चश्मो जाय पडटलो एखादे वेळ मोबायल जाय पडटलो अशा प्रकारचे तांचे असेसमेंट जातलो आनी तांकां जी लागपाच्यो वस्तू तिचे ती मेळटल्यो तिचे ती मेळटल्यो तांकां रोखडेच आमी परत एक कोणी कॅम्प करतल्यांकच दितले जेन्ना आमची सरकार म्हणटा की आमची सरकार खरेंच अर्थान समाज कल्याण करता हाजे हें उदाहरण समाज कल्याण म्हणटा तें कितें हें ताजें उदाहरण कित्याक जे कल्याण आमचे लोकां खातीर जावपाक जाय आमचे आमी अंत्योदय तत्व म्हणटात लास्ट मनशा पर्यंत ज्यो स्किमी पावपाक जाय जे कितें आमी सरकार करता ज्यो सरकाराची योजना आसा ते तर एक लास्ट घटका पर्यंत पावपाक जाय जाल्यार हे भारतीय जनता पार्टी करता भारतीय जनता पार्टीचे जे मंत्री आसा आनी आमदार आसा ते तुमकां करून दाखयता कित्याक आमकां जे नेते दिल्ली राज्यांत आमचे जे मिनिस्टर आसूं आमचे जे कॅप्टन ऑफ द शीप म्हणटा ते आमचे माननीय लाडके आमचे प्रधानमंत्री मोदीजी जेन्नाच्यान हे 10-11 वर्सां पयले आमी तेन्नाच्यान ते नेतृत्व करपाक लागल्या ह्यो सगळ्यो स्किमी ज्यो म्हणल्यार बॅक बर्नरार आशिल्ल्यो सगळ्यो अश्योच म्हाका दिसता भयराव काडटाल्यो ह्यो फायली आनी ह्यो स्किमी त्यो आमी पयल्या सगळे ताजे नवें जिवन जालां ह्या प्रत्येक स्किमीचे जी अटल आसरा स्कीम आसूं पीएम आवास योजना स्कीम आसूं की उज्ज्वला स्कीम आसूं उजाला स्कीम आसूं की पीएम मुद्रा स्कीम आसूं ह्यो सगळ्यो स्किमी जास्तान जास्त स्किमी आमच्या महिला खातीर की आमच्या प्रत्येक लास्ट घटका खातीर ते गरीब कल्याणा खातीर आसूं की किसानाच्या कल्याणा खातीर आसूं युवा कल्याणा खातीर आसूं की महिला कल्याणा खातीर आसूं ज्यो आमच्यो स्किमी आसा भारतीय जनता पार्टीन राबयल्या त्यो प्रत्येक हे 4 घटका खातीर वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी आसा आनी तुमचे पर्यंत त्यो स्किमी पावता वुमन एंड चायल्डाच्यो स्किमी आसूं हेल्थाच्यो स्किमी आसूं की समाज कल्याणाच्यो स्किमी आसूं ह्यो प्रत्येक स्किमी तुमच्या दारान पावयल्ल्यो आसा आमच्या सरकारान पावयल्ल्यो आसा
आमचे माननीय मुख्यमंत्री त्या तरेन काम करता, त्या तरेन तांचो एक साथ आसता आमकां, म्हणून ह्यो आमी सगळे योजना तुमचे पर्यंत पावोवपाक शकता. त्या भशेन प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्यान त्या भशेन काम करता. स्पेशली आमचे समाज कल्याणाचे खाते आसा आनी तांचे जे मंत्री आसा फळदेसाय सर, म्हाका मुद्दम सांगून दिसता की प्रत्येक फावटी ही योजना सरकार तुमच्या दारी येवन ही खरेंच जाता, ही कशें तुमच्या दारान येवन हे ताबडतोब कशें इन्स्टंट आमी म्हणटात न्ही, नाजाल्यार हाजे पयलीं तुमी अशें सरकार अशी कामां करता तें पळयलां की तुमच्या दारान येवन तुमचे पेपर घेवन तुमच्या खंयच्या थंय तुमच्या हातांत सँक्शन ऑर्डर दिवप हाजे पयलीं आमी केन्नाच पळोवना. म्हणजे जोरदार ताळे आमच्या मंत्र्याक तुमी तांचें स्वागत करा, अभिनंदन करा आनी आभारी माना की अश्यो स्किमी आमच्या गांवांत तांणी हाडल्या. आमचो ग्रामीण भाग जास्तांत जास्त जी आमची घरां आसा तांची स्थिती आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आमचे कडेन कितले जाता ती आमी करतात, पण सगळे काय हजारांनी आमचे 30,000 लोक आसा, 33,000 लोक आसा, सगळ्या पर्यंत पावपाक जाय. आमी थोडे काम करता, सरकार थोडे काम करता आनी सरकारच्या मार्फत ज्यो स्किमी आसा हे आमचे कर्तव्य तुमचे कडेन पावोवपाक. प्रत्येक मनशाक दिसता की आपल्या तकले वयर एक छत आसचें. सगळ्यांचे स्वप्न आसता एक बरें आपले स्वताचे घर आसचें आनी तें घर आमी आसरा म्हणटात ताका. ते जर आसरा प्रत्येकाक जर मेळपाक जाय जाल्यार ही अटल आसरा स्कीम आसूनी ती आमच्या सरकार जे आमी वेगळ्यो वेगळ्यो स्कीम आसा लाभार्थी पर्यंत आमी जे पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा ते आमचो प्रयत्न आसता की तुमचे पर्यंत प्रत्येक लाभार्थीक ह्यो प्रत्येक सरकाराची स्कीम मेळची. स्पेशली घर म्हणटा तें सगळ्यांक हें अत्यंत गरजेचें आसता. घरा शिवाय तर आमी रावपाक शकना. ते कितलें ल्हान एक रुमाचें घर आसूं पण तें स्वताचें घर, आपूण त्या घराचो मालक. म्हणटकच प्रत्येकाक दिसता की तो जागो आपलो, ते घर आपले हें एक स्वप्न आसता. आनी आमच्या भागांत मेन मुद्दो की जागे आपल्या नांवार ना हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा. चडशे जागे इधर एनक्रोच लँड अटल आसराचो जागो आनी त्याच कारणां खातीर जेन्ना प्रत्येकाचें नांव ते फॉर्माचेर जेन्ना ह्यो फायली गव्हर्मेंटान वता सगळ्यो फायली आमचे परत येताल्यो. कित्याक ओनरशीप कितें दाखयताले की ओनर इज फॉर्म 114 गव्हर्मेंट ऑफ गोवा म्हणून. जेन्ना हे प्रत्येक फावटी 3 वर्सां जालीं हांव उल्लेख करता विधानसभेत की हाजे कितें तरी माननीय आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा, मुख्यमंत्री आसा, तांणी कितें तरी हाजेर एक उपाय काडचो. कित्याक ही जे जागे आसा ते आजकालचे न्ही, हे आमचे लोक हांगा 100 वर्सां जाले रावतात आनी कितलीं वर्सां जाले आमी हांगा रावतात तरी पसून जागे आमच्या नांवार ना. पण हे तुमच्या नांवार जागे करपाचे ही आमचीच सरकार करतली. बाबा आनी हांवूच करतले, आमचे मुख्यमंत्री आनी ते मंत्रीच करतले आनी ह्याच कामां करतले. कित्याक ह्या फावटी पसून जेन्ना मार्चान हांवें उल्लेख केलो माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की आमी हाचो कितें तरी एक उपाय काडटले. ताजे नंतर तांणी स्टेटमेंटूय केलो की अलवारा लँडाचे, कम्युनिटल लँडाचे, जे मोकासा लँडाचे जे कितें विशय आसा आमी एक वेगळे एक कितें पॉलिसी डिसिजन करून सरकाराचे तर्फे कितें तरी एक नवें रेजोल्युशन पास करून कितें तरी लोकांक फायदो कसो जावचो, त्रास जावचे न्हय म्हणून आमी कितें तरी एक नवी योजना काडटले म्हणून. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.